मूळ कर्नाटकाचो आणि वाठादेव वाठारात रावपी 42 वर्सां पिरायेच्या नौशाद बडिगर हाका बांदाचेर बुडून मरण आयले। बांदाचेर न्हावपाक गेल्लो तेन्ना तो बुडलो अशी माहिती मेळ्ळा। दिवचलच्या उजो पालोवपी दळान ताची कूड बांदांतल्यान भायर काडून पुलिशेच्या ताब्यांत दिली। एक डेड बॉडी फ्लोटिंग जाता खंय तर हेतून नियर महादेव टेम्पल वाठादेव बिचेर ती न्हंय आमी इमिजिएट टर्न आउट केलो। ते पावले आणि ती डेड बॉडी वयर हाडली आणि ती पोलीस आसले गेली पोलीस स्टेशन तेंचे कडेन हँड ओवर केली आणि रिटर्न आयले। तेचें नांव जावन आसा कितें नौशाद बडिगर। नौशाद बडिगर तेची एज अरावंड 42 to 43 आसतली। ती पोलिसांनी हँड ओवर केलो आणि आमी आयले। ते तो भितर आसली ती पण कितें सस्पेक्टेड अशें कांय ना। सस्पेक्ट तशें कितें सांगूंक शकना। ते भितर आसली आमची काडले पोलीस हँड ओवर केली फुडलें कित्याक ते पोलीस पळयता। मजगती वाटादेव बांद न्हावपा खातीर धोक्याचो जाल्लो आसा। ह्यान पयलीं 3 ते 4 जाणांक हांगा बुडून मरण आयला। ह्या बांदाचेर न्हावपाचेर बंदी हाडपा खातीर पावल उखलतले तशेंच कोण न्हावपाक येता तांचेर कारवाय करतले अशें थळावो पंच वांगडी योगेश पेडणेकर हाणें स्पश्ट केलां। काल जी हांगा घटना जाल्ली आहा पळय दनपारां जवळ जवळ 1:30 सुमार हांगा भुरगे न्हावपाक येता। तितूंतलोच वाठादेव म्हणजे वॉर्ड क्रमांक 11 तितलो एक नौशाद म्हणून एक मनीस आहा पळय तो दनपारां काल हांगा अचानक न्हावपाक येयलो। एकटोच आसलो असो दिसता। न्हावपाक येयलो आनी तिणें थंय न्हावपाक म्हणून उडकी घातली पळय तो एकदां गेलो पळय भितून तो वरूच सोरोंक ना। म्हाका दिसता ही जवळ जवळ ही 4थी घटना आसा। हेच्या पयलीं अशे 3 जाण ते 4 जाण हांगाच पडोन मेल्लेले आसा आनी जे हांगा जे न्हावपाक आसा पळय हे आमचे वाठाराचे स्थायीक जे कोण आहा ते केन्नाच हांगा न्हावपाक येना कित्याक हांगा उदीक खूब आहा आनी हांगा रिस्क खूब आमी केन्नाच हांगा न्हायना। पण फाटल्या 2 वर्सांक जेन्ना कोण तरी मेल्लो पळय तेन्ना WRD डिपार्टमेंटान हांगा एक बोर्ड लायलेलो इन्फॉर्मेशन बोर्ड लायलेलो की हांगा न्हांवचें न्हू म्हणून उदीक खूब आसा आनी हांगा मरणाची खूब शक्यता म्हणून हांगा बोर्ड लायलेलो। जाल्यार तरी पूण हांगा जे भायले लोक आहा वाठाराचे लोक जे पण भायले लोक आसा पळय ते हांगा येवन तो बोर्ड सो काडून तेंच्यानी भायर उडयलो आनी हांगा न्हावपाक लागले आनी ते कशेंच सांगल्या प्रमाणे आमचे कशेंच आयकना। काल दनपारां तो नौशाद बिलकुल काल मेल्या उपरांत ताका काडलो बिल्लो आनी फायर ब्रिगेडीची गाडी येवन सगळे तेंच्यानी काडून बी ताका व्हेलो खंय। त्याच्या नंतर सांजची 4ची गजाल परतून हांगा भायलेच लोक हांगा येवन न्हावपाक लागले आनी आमचे गांवचे ग्रामस्थ जे आसले पळय तेंच्यांनी ताका हांगा सगळ्यांनी ताका शीत करून वयर काडपाचो प्रयत्न केलो। जाल्यार तो एकटोच आसलेलो आमचो गांवचो एकटो किंवा 2 जाण कितें अशें आसले जाल्यार ते 4-5 जाण जे आसलेले भायले मनीस तेंच्यांनी येवन आमच्या गांवच्या मनशाचेर हांगा अशी तकलेर धरून मूड मारून ताका सामको म्हणजे ताका हें केलो म्हणजे हे चल्ला तरी कितें। काल हांवें WRDच्या जेईक फोन केलेलो म्हाजे कडेन तो ते कोण भुरगे न्हाताले पळय तेजे कडेन फुटेज आहा ते WRDच्या जेईक धाडला। WRDच्या जेई कडेन हांव उलयल्लो की हेजी हो जो फुटेज आहा पळय व्हिडियोचो तो आमी पुलीस कंप्लेंट करुया आनी तेंचेर कारवाई करपाक जाय जाल्यार हें अशें सुदारचें ना। जर कोणाक दिसलें की मातशें न्हांवचें अशें जाल्यार तेंच्यांनी वयर भितून वयचें न्हू। हांगा सकयल जे धपरा सकयल जे उदीक आसा पळय थंय तिणें आपलें कितें न्हांवपाचें आपलें न्हांवन वचूं शकता। कोणाक गरज आसाच जाला जाल्यार तेंच्यांनी हांगा येवचें न्हू ही म्हाजी कळकळीची विनंती आसा। पुलीस डिपार्टमेंटाकूय आमी वयतले आमी आतां WRDचे जेईक मेळटले तेंच्या थ्रू आमी वचोन पुलीस डिपार्टमेंटाक वचोन मेळोन आमी ते कोण हांगा काल न्हावपाक आसलेले पळय तेंची आमी कंप्लेंट करतले। आनी आतां आमची फोर्टनायट मिटींग जातली तेन्ना पंचायत मिटिंगेक आमी ठराव घेतले की बरें कसलो तरी एक बरो कायदो काडून हांगा जर ते कोण न्हावपाक मेळटा तेजे खरी कारवाई करची हेचो एक निर्णय घेवपाचो आमी प्रयत्न करता। नाल्यार बंदी हाडची। हय जाल्यार एक बंदी हाडची म्हणून। हांव सद्या कारापूर सरवण पंचायत वाठारांत येवपी वाठादेवच्या बंधाऱ्या कडेन आसा। हो जो वाठादेवचो बंधारो आसा तो सादारण 15 वर्सां पयलीं WRDन बांदिल्लो आसा। हो बंधारो न्हावपा खातीर असुरक्षीत आसा तरी लेगीत अदी मदीं ह्या बंधाऱ्याचेर न्हावपा खातीर गर्दी आसता। आतां मेरेन ह्या बंधाऱ्याचेर एक शाळकरी भुरगो मेळून 4 ते 5 जाणांक बुडून मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। ह्या बंधाऱ्याचेर जी बुडून मरण येवपाच्यो ज्यो घडणुको घडटात ताचेर जर आळाबंद हाडटले जाल्यार थळावे पंचायत तशेंच हेर सरकारी यंत्रणांनी फुडाकार घेवन ह्या बंधाऱ्याचेर न्हावपाक कायमची बंदी हाडची अशी मागणी लोक करीत आसात। गोमंतक TV खातीर वाठादेवा वयल्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।